नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबर। बुधवारा सकाळ फुडे दोन अपघात। राय अपघातान ट्रकान रस्त्याकडेन वतल्याक दिलो धपको। एकलो आगताक गेलो। दिवसले बोड्ड्या मोटरसायकलींची टक्कर, एकलो गेलो। काणकोणच्यो पडपाक तेकिल्ल्यो दोन बिल्डिंगो मोडटाले फाल्यां। चिड्डल्ल्यांक काडपाचे काम सुरू। बिल्डराक सोदूंक गोंयचे पुलीस मुंबय। कॉन्ट्रॅक्टराक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो। बिल्डिंगे पोंदा चिड्डल्ले वाचपाची शक्यताय ना। मुख्यमंत्र्याची म्हायती 20 कोटी मेळ्ळ्यो। कळले ते अरिश्टाक काणकोणचो टाउन प्लॅनर जबाबदार। मुख्यमंत्री म्हणटा कोणूच सुटचो ना। कोळंगुटे स्कुलाच्या बालरथाक उजो। मार्क फर्नांडीस मेमोरियल स्कुलाच्या बालरथाक फातोडेर अकस्मात उजो। भुरगी गाडयेन नाशिल्ली म्हूण वेळ बरो। 20 लाखांचो फटको। मोदीच्या सभेची 90,000 एंट्री कुपनाक खपली। लोकांच्या नोंदणीक बीजेपीची युवा ब्रिगेड लागली कामाक। 1000भर बसी बुक। कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान मागयल्यो 200 एसटी। आणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या कला आणि संस्कृतीचे दर्शन दाखवपी लोकोत्सव पणजे सुरू। 16 जानेवारी मेरेन कला अकादमीन चलतलो महोत्सव। पळयात झलक। खबर विस्तारान। बुधवारा सकाळ फुडे दोन अपघातान 2 जण आगताक गेले। राया अपघातान ट्रकान रस्तो क्रॉस करतल्याक धपको दिल्ल्यान तो आगताक गेलो। थंयच परत अपघात जाता म्हूण लोकांनी हायवे आडायलो। फाटल्या 2-1 वर्षांत थंय 23 अपघातांनी 12 जण सोंपल्यात। लोक हायवे रूंद करचो म्हूण मागतात। इतले मजगती दिवचले बोड्ड्या 2 मोटरसायकलींनी एकमेकाक सरळ धपको दिल्ल्यान एकलो गेलो। गेला तो प्रताप चणेकार। राय मडगांव जाल्ल्या एक्सिडंटान लोलू डिमेलो हो थळावो आगताक गेलो। फातोडेर पेपर घेवन तो रस्तो क्रॉस करतालो। ट्रकान ताका धपको दिलो। उपरांत ट्रक उमटलो। ट्रकाच्या ड्रायव्हराक बरोच मार लागला। ह्या मार्गावेले रायचे हे सुवातेर फाटल्या 2-1 वर्षांत 23 एक्सिडंट जाल्यात आनी 12 जण आगताक गेल्यात। तिडकल्ले थंयच्या लोकांनी रस्तो आडायलो। रस्तो रूंद करचो म्हूण लोक मागतात। हांव सकाळी येयलो सो जायन दूद व्हरपाक येयलो गाडयेचेर दूद आसोना हांव मोटरसायकल थिंगा पार्क करून मागीर आहा तो दूद येवना मागीर तो हिंग साली मारतालो आनी हांव थिंगा आसलोलो। मागीर येवदा आवाज जायत येयलो गळा करून आनी सगळो धुंवर कांय दीस पडना आसलोले। मागीर आमी धांवले तो आनी हांव धांवले आनी तो बाळो ते सायडी आसलो मोटरसायकल आनी एक मोटरसायकल तो मेलो तो ते सायडी आसलोलो। तो त्या खंयच्या धांव पडलो ना तो मागीर धांवन केशी येयलो तो थिंग सांपडले तेका आनी तो धपके शॉटोन भायर पडलो थिंगा मेलो। होय हांव सालो जालो मोटरसायकली मार लागलो। एक्सिडंट चालूच आसा खूब तेंप जालो आनी हो जो डिवायड आतां जो टर्न तुमकां दिसता जो एक्सिडंट जाला तो डेथ ऑफ टर्न म्हणपाक जाता कित्याक ते एवरी टायम सांजचे वेळार हांगा बाजारान लोक जमताले आनी एक बस कशी जाता गांवच्या लोकांची ती सुद्दां आतां बंद जाल्या कित्याक एवरी टायम एक्सिडंट चालूच आसता। आमगलो येयलो हांव तितू एडमिनिस्ट्रेशन एज अ MLA ऑल्सो आय एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एडमिनिस्ट्रेशन आय एम सांगत आहे आतां फॉर एग्जाम्पल दीस रोड आय बीन टेलिंग द PWD or banking corporation they have done a little but they need to do more. So today they have promised me they will do more. And one more thing, I have been after them that these actions are happening. Now there is a technical difficulties. कित्याक acquire करपा जाय नाल्यार जमनी भितर वचपा जायना. So all widening has to be done. This road is completely wrong. This should have not been done like this. So now because of these initial mistakes, till today we are suffering. But now I feel we should do something and get the work done because it is creating problem. The next accident that takes place, I cannot face the people. PWDच्या इंजिनियरांनी रस्त्याच्या कामाक रोखडीच सुरवात केली। रस्तो मापलो। रस्त्याचे काम रोखडेच सुरू जातले म्हूण लोकांक सांगून गेल्यात। प्रुडंटा खातीर समीर भट आनी उदय परब। काणकोणा कोसिल्ले बिल्डिंगे कडेच्यो वाकड्यो जाल्ल्यो दोनूय बिल्डिंगो मोडपाचे काम ब्रेस्तारा जातले। बिल्डिंगो मोडपाचो प्लान तयार आसा। मात ते खातीर PWDच्या तज्ञांची टीम मशिनरीची वाट पळयता। बिल्डर आनी कॉन्ट्रॅक्टर सध्या फरारी आशिल्ल्यान तांचे खातीर लुकआउट नोटीस काडल्या। गोंयच्या पुलिसांची टीम बिल्डरांक सोदपाक मुंबय पावल्या। मंगळारा सांजे आनीक एकल्याची कूड मेळ्ळी। आता मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 18चेर पावला।
मडगावच्या कोर्टान कॉन्ट्रॅक्टराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारा भायर मारलो. काणकोणा रुबी रेसिडेन्सीचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे ढिगारे काडपाचें काम मंगळारा सुरू जालें. हें काम टप्प्याटप्प्यान जातलें. लागींच्यो बिल्डिंगो कोसळपाक तेंकिल्ल्यान मोठी मशिनरी वापरिनात. इतले मजगतीं गोंय मनीस हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या. आयोगान मुखेल सचिवा कडल्यान सविस्तर अहवाल मागयला. कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे ढिगारे काडपाच्या कामाक 48 वरां लागतलीं अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. आता इमिजिएट रेस्क्यू ऑपरेशन एक गँग तयार केल्या जी 8 तास कंटिन्युअस 24 तास 8 तासाची एक गँग. ह्या प्रमाणे 24 तास थंय गँग काम करतली. तांकां सगळें मटेरियल जे जाय खाण जेवण जे जाय ते कंपनीच्या किंवा गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी दिले गेले वतले आणि ते काम रेस्क्यू ऑपरेशन आसा ते फाल्यां 24 तासांत आमचो मनोदय आसा. पूण येदा कदाचित तें अशक्य जालें जाल्यार ते 48 तासां भितर आमी कंप्लीट करून दितले. खासदार शांताराम नायकान मंगळारा काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे सुवातेची पळोवणी केली. खासदार निधींतल्यान 5 लाख दिवपाची घोशणाय ताणें केल्या. गोंयांत तरी एक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचो कायदो सोडून टावन प्लॅनिंगाचे कायदे सोडून बाकी जनरल रेजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट ओनर्स किंवा रियल इस्टेट ते तयार करपाक सोदतात, कशें बांदकाम करपाक सोदतात, ह्या संबंधीचो कायदो देशांत ना. आनी पार्लमेंटांत असो कायदो हालींच इंट्रोड्यूस जाला. तो फुडाराक एप्लिकेबल जातलो. सद्या आमचे कडेन ना. MP फंडांतल्यान हांव 5 लाख रुपया हांगा डिक्लेअर करता. कलेक्टरा कडेन चेक दितलो. घडणुकेक जबाबदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करची अशें खासदार फ्रांसीस सार्दीन मागता. All those authorities who were connected with this should be punished. They are responsible for the deaths of these innocent people. गोंय पुलिसांची एक टीम मुंबई गेल्या. रुबी रेसिडेन्सीच्या मालकाक पुलीस सोदतात. पुलिसांनी हे केशींत सगळ्या आरोपी आड भ्रष्टाचार आनी कारस्थान रचपाचो गुन्यांव जोडला. फरारी आरोपी खातीर गोंय आनी हेर राज्यांनी लुकआउट नोटीस काडल्या. बिल्डिंग कोसळिल्लो वाठार जिल्लोधिकाऱ्यान नो सिव्हिलियन झोन म्हूण जाहीर केला. मिडियाक आनी हेर कोणाकूच थंय वचपाक दिनात. मात मंगळारा आमदार बेंजामिन सिल्वा आनी मंत्री आवेर्तान फुर्तादाची फामील त्या वाठारांत दिसली. हाचेर मंत्री रमेश तवडकाराक विचारलें जाल्यार तो म्हणटा हें बरोबर न्हय. यंत्रणेची सारकी नजर ना हें स्पश्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगे मुळात चिड्डल्ले लोक वाचपाची शक्यताय उणीच. मुख्यमंत्री पर्रीकारान तज्ञांच्या मतांचो संदर्भ दिवन ही गजाल मिडियाक उलोवन दाखयली. इतले मजगती कोसळिल्ले बिल्डिंगे लागसार आशिल्ल्यो बिल्डिंगो बिरेस्तार मेरेन मोडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला. ह्या प्रकरणात बिल्डर आनी राजकारण्या मदीं संबंध आसा अशें दिसल्यार कोणे पुरावे दिवचे. समिती ताची चौकशी करतली अशें पर्रीकार म्हणटा. Methods, including disaster management authority, everyone has made it very clear that no one, even if he is trapped inside, is alive. Therefore, we cannot, as a government, cannot put life of any other person in danger. One who is, it is no more a rescue operation, but it is, as of now, operation clear up. We have decided that hand operation of debris removal can be started, and that has been started. Physical. That is because hand operation vibration nasta आणि वजन नसता मशीनाचे. त्यामुळे hand operation can be done. It is up to that extent it is safe. But machinaवर जाल्यार तो what is called as slip circle has already formed. The wall, retaining wall, where the mud is filled up, has already cracked. Foundation is not on a stone. It is in a soft, loosely packed mud. Therefore, that is the main reason. Now, I don't want to preempt the final cause. Let the expert also point. But primary, it appears to be that is the reason for collapse. I got expert Mate म्हणून तो याकडे equipment हा 12 meters crane capable of virtually cutting the building. He says that दिसाक एक building आपण तुमका demolish करून टाकत होतो. So his machinery has been already mobilized from Pune. If you have document, please
forward it to that committee. That committee is free to probe that, because the paper which you were quoting yesterday, the media was quoting, is pre-license paper. Though it is, there's a lot of truth in it, it is a pre-license So you have to see all those things. You can please give if you have anything. I don't mind doing that, but I don't pre-assume. प्रत्येक जाग्यार पॉलिटिशियन असूंक जाय असं काय नसता. ह्या रोजी काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें आनी जे आतां बडबडटात पळय ते सगळे काँग्रेसीन आशिल्ले. अलेक्स विजयनाडर, कोण तो जॉन फर्नांडीस, they were all part of that government. In 3/6/2010, when the second phase was given, they were all part of the government. When third phase was given on 16/6/2010, म्हणजे 28/5 ते 16/6 पर्यंत 3 गुडके करून ताणें परमिशन दिलें, 3 बिल्डिंग. तिनूय हातून they were the part of the government. But I have courage of saying that I can't directly blame them unless I find a direct link. हांव पॉलिटिसायज करूंक शकना. फक्त ते कितें बडबडून एक हे करूंक सोदता, एक इम्प्रेशन करूंक सोदता की जणू काय आमच्या वेळार दिला. Even आमच्या वेळार दिलें सुद्धा, then there is no problem. I will take action because it has been done by the town planner without following proper procedure. Officer doing mistake has to be punished. We have punished him only. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.